नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात गौतम खट्टराचो सशर्त जामीन मंजूर. वास्को प्रथम वर्ग न्यायालयाचो आदेश. धारबांदोडा म्हालांतल्या साकोडा आगलोट रानात सापडली वाघाची कुशिल्ली कूड. नाखटां आनी दात आसा गायब. ह्या प्रकरणाची खोलायेन जावची चौकशी. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराची मागणी. फोंड्या पोट वेंचणूक रद्द जाले उपरांत जालो कायदेशीर गोंधळ. गोंयांत, महाराष्ट्रात आनी झारखंडात एकूच कायदो, मात तिनूय राज्यांतलो वेगवेगळो दृश्टिकोन. प्रकरण पावला सर्वोच्च न्यायालयात. कुचेलीच्या खडपा वाड्यावेल्या सुभाष नायकाच्या मरण प्रकरणात धक्को दिवपी वळण आयला उक्ताडार. पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांत म्हापशा पुलिसांनी ह्या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव केलो नोंद. संचालकाक निर्णय घेवपा खातीर 60 दिसांचो जाय वेळ. तारीख थारावपाचो अधिकार फकत पंचायत संचालकाक. मंत्री माविनाची माहिती. आनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गावसाची केली रिझर्व्ह लायनीत बदली. पुलीस कस्टडीत असताना मोईन शेखाक पुलिसांन बडयल्लो म्हणून ताच्या घरच्यांनी केल्लो दावो. आता पळयात खबरो विस्तारान. वास्को वाठारात एका भौशीक कार्यावळीत सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याच्या आरोपात गौतम खट्टराक निमणे वास्को प्रथम वर्ग न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केलो. न्यायालयान जामीन मंजूर करतना ताका 15,000 रुपयांची हमी आनी हेर कांय अटी घाल्यो. वास्को एका भौशीक कार्यावळी वेळार गौतम खट्टर हांणी सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केले. ताच्या विधाना उपरांत पुराय गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. ह्या विधाना खातीर धार्मीक भावना दुखयिल्ल्याचो आरोप करीत ताच्या आड जायत्या पुलीस स्टेशनांनी कागाळ दाखल करून पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो. उपरांत 24 तारखेक हिमाचल पुलिसांनी खट्टराक कुल्लू जिल्ल्यांत ताब्यात घेतिल्लो. 26 एप्रिलाक ताका गोंय पुलिशेच्या सुवाधीन करून ताका रितसर अटक केल्ली. ताचे उपरांत गौतमान 29 एप्रिलाक वास्कोच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ताच्या जामीन अर्जाचेर बिरेस्तारा 30 एप्रिलाक सुनावणी पुराय जाली. मात कोर्टान ताचो निकाल शेनवारा राखून दवरिल्लो. खट्टराच्या जामीन अर्जावयलो निकाल शेनवारा सकाळच्या सत्रांत अपेक्षीत आसलो. मात न्यायालयान तो राखून दवरून 2.5 वरांचेर जाहीर केलो. सकाळ सावनूच न्यायालयाच्या भायर लोकांची गर्दी आशिल्ली. निमणे न्यायालयान आपलो निर्णय जाहीर करीत गौतम खट्टराचो सशर्त जामीन मंजूर केलो. न्यायालयान जामीन मंजूर करतना ताका 15,000 रुपयांची हमी आनी हेर कांय अटी घातल्यात. म्हाका खूब बरें दिसलें बेल ऑप्शन ग्रांट जाली, कित्याक थोडे फावटी हार्ड वर्क आसता पळय तो इट पेज आफ्टर यू गेट एन ऑर्डर. आमचें काम आमी केल्लेंच. आमी बेल फायल केली 29 or 30 ती आमी आर्ग्युमेंटां दवरिल्ली आनी आज ताजो रिमांड कम ऑर्डर्स आशिल्ले. सकाळीं मॅडमीन थोडी क्लॅरिफिकेशन्स घेतली आमचे कडल्यान. इंटरव्हेन्शनूय आयिल्लें, सो इंटरव्हिनरा कडल्यानूय आर्ग्युमेंट्स जाले. आनीक सांजची आतां ऑर्डरीक आशिल्ली. आतां ऑर्डर अलाव जाल्या. बेल एप्लिकेशन 15,000ची 2 शुअरिटी सांगल्यात. थोडी कंडिशन्स कोर्टान इम्पोज केल्या आनीक तातूंत बेल एप्लिकेशन. किती कंडिशन्स आसा ती? 15,000च्यो 2 शुअरिटीज सांगल्यात. गौतमाचे 2 रिलेटिव्साचे लोकल नंबर्स आनी एड्रेसीस दिवपाक लायल्या आनी ताका नॉट टू लीव द कंट्री सांगल्या आनीक नॉट टू रिपीट ऑफेंसिव कंडीशन. गौतम खट्टर जी को आज न्यायालय से बेल मिला है, जमानत मिली है, तो ये हमारे एडवोकेट अमेय प्रभु देसाई जी और उनकी पूरी टीम, अन्य एडवोकेट सबका जो है सामूहिक प्रयास है. उन्होंने सत्य की, न्याय की बात को न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने जैसे हमेशा सदा से, सदियों से, आदि अनादि से सत्य की जीत होती आई है, धर्म की जीत होती आई है, न्याय हमेशा मिला है सत्य को. तो आज भी गोवा में ऐसा ही हुआ है. जब राम और रावण का युद्ध था तब भी धर्म की जीत हुई थी. जब कंस और कृष्ण का युद्ध था तब भी धर्म की जीत हुई थी. और आज भी ये धर्म की जीत हुई है, ये सत्य की जीत हुई है. और हम गोवा के लोगों का हृदय से आभारी हैं. गोवा एक सनातन परंपरा का, सांस्कृतिक परंपरा का प्रदेश है जहाँ ये सब फलती और फूलती है. परशुराम जी की भूमि है, लव और कुश की भूमि है, ये गाय की भूमि है, ये आस्था की भूमि है, ये विश्वास की भूमि है. तो ऐसी भूमि को हम नमन करते हैं और गोवा
के मुद्दों के साथ, गोवा के सनातन के साथ, संरक्षण के साथ, गाय के साथ हम सदैव साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे। और हम यहाँ पर सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया इस धर्म युद्ध में, इस न्याय युद्ध में, इस सत्य के युद्ध में। या निकाला खातीर सध्या या वादाचेर तात्पुरतो फुल स्टॉप पडला, तरी ह्या प्रकरणात गुन्हे फाट्याच्या चौकशेकडेन सगळ्यांची नदर आसा. allowing me to step in this entire intervention application. One thing is certain that yes, bail is granted. That's not the end of it. He has to face the trial. Nothing that is going to go beyond trial. One thing is clear that we are going to assist the prosecution throughout. The justice is going to be done. It is a fact that yes, the sentiments of Goans at large have been hurted. But right now, since the bail is granted, no further comments. But one thing, there are also complaints against the organizers, which are also going to be taken up by us. And we have to see that yes, there has been abatement in this offence. We are going to take the legal recourse towards the fag end. And of course, organizers, the complaint, we will take the right way of. Well, this case, what has happened right now, it's on the end of our investigation. I like to thank the Honorable Judge for taking the right decision, giving a bail. It's acceptable sometimes, you cannot win all the time. But yes, I know and I'm very sure at the end, the victory will be ours. We want justice, that these kind of incidents don't happen again. We want justice for our Christian community as we are peace-loving people. So, I like to thank our honorable lawyer, Advocate Fiola, and also Advocate Melvin for coming and helping us with this particular intervention which you put right now. But I'm sure the further investigation, whatever is going to happen in the future now, we will know the right track is being followed. We know that we are winning again because we have the right evidence as well, and God is with us. That's the main thing. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. धारबांदोडा म्हालातल्या आगलोट रानात कुशिल्ल्या अवस्थेत पट्टेरी वाघाची कूड सापडली. या वाघाच्या मरणाचे खरे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना. मात वाघाची नाखटां आणि दात गायब आशिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. संबंधितांनी या प्रकारान लक्ष दिवन या प्रकरणाचो खोलायेन तपास करचो अशी मागणी पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी केल्या. 2019 ते 2025 या वर्सा सुमार 5 वाघांक मरण आयिल्लें, जाल्यार 2026 वर्साच्या मे म्हयन्यात पट्टेरी वाघाची कूड सापडली. देखून गोंयांत वाघाचें अस्तित्व आसा अशें सिद्ध जाता. Afternoon we have received, and this site is actually a private area, survey number 52 of Aglot village. It is on the outskirts of our forest. So our team has secured the carcass, and it is in a very decomposed state, and most of the parts are actually naturally eaten up by the predator, scavenging animals. So we are doing the further formality. The veterinary doctor is on the way, and he will be examining in the carcass at the site. And also we are informing the National Tiger Conservation Authority. And as per their advice only, we will be doing the formality. Prima facie, there is no suspicion of any foul play is there, because we are examining the entire area for any kind of foul play or anything. But nothing has been found as per the site examination. We are doing the Panchanaما, and all formalities are taken. बाहर का ऐसा कुछ स्नैप ऐसा कुछ मिला है? Nothing been found. No such things are found. Even we are examining the adjacent area also, so nothing is there. Teeth and jaws are missing. No, we can't say it's missing and all, because since it is decomposed, naturally the teeth will come out when the scavenging animals or someone scavenge on this. उत्तर गोवा वन विभागाच्या धारबांदोडा ह्या तालुक्यान आसपावपी आगलोट ह्या गांवान एक वाघ जो आसा तो अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेन मेळ्ळलो आसा.
गोंयान वाग ना असे परते परते म्हणटात, पूण 2009 ते 2019 ह्या वर्सा 5 वाघ जे आसा ते मेल्ले आसा. आनी आतां परतो एकदा 2026 आमकां एप्रील म्हयन्यान त्या उपरांत मे म्हयन्यान एक वाघ जो आसा तो मेल्लेचे तेचे कलेवर जे आसा ते आमकां दिश्टी पडलेले आसा. हांव गोंयच्या वेगवेगळ्या रानांनी फिरत आसता आनी ते फिरत आसतना अशा प्रकारची म्हायती मेळ्ळी की एक वाघ जो आसा तो कुजलेल्या अवस्थेन आगलोट हांगासर पानस म्हणून जो आसा वाडो, त्या वाठारांत एका खाजगी वन क्षेत्रा भितर, ज्या वाठारांत हांगासर वन खातें जें आसा सतपालचें, त्या वाठारा सावन एका ह्या जंगली भागान हो वाघ जो आसा तो अत्यंत विकट अवस्थेन मेळ्ळो आसा. आतां ताका कोणी मारला काय ताका दुसऱ्या जनावरान मारला हें सांगप खूब कठीण आसा, पूण तेचे दांत जे आसा आनी पंजाची नाखटां जी आसा ती गायब जाल्लेली आसा. गांवांत आसा ज्या रानान हांगा पट्टेरी वाघ मरण पावलो आसा, ज्या आमी घटनास्थळी गेले पयल्यार पट्टेरी वाघ जो हांगा आसा तो 2 कडेन विभागून जाल्लो आसा, मरण पावलो आसा. दोनी पार्टी सेपरेट जाल्ले आसा. पूण हांगा प्रथमदर्शनी जेन्ना आमी पळयले तेजी जी वाघाची जी दांत बी आसलेले, नाखटां आसलेली ती कांयच दिसना. ह्या संदर्भान जेन्ना आमी पळयलें की आमचो प्राध्यापक राजेंद्र गिरकर सर हो जो हांगा आसा पर्यावरणवादी, तोय बी घटनास्थळी आहा. तेणी तांकां स्पेशल तांकां टीम जी फॉरेस्टाची टीम तेणी तांकां हांगा घेवन आयिल्ले आसा आनी तेणी तांकां जेन्ना रानान आपूण भोंवतालो तेन्ना ताका वास येता म्हणून तेणी ताका नदरेन पडलो आनी हो ताका दिश्टी पडलेले आसा. आतां पळयता जो पट्टेरी वाघ आसा आतां तेजे हांगा सगळे जो डॉक्टर आसा एनिमल हजबंड्री डॉक्टर तो हांगा येतलो, तेजी पोस्टमॉर्टम करतलो आनी तेज्या हांगच्यान तेजी बॉडी ताका व्हरतले आनी पितो करून दवरितले. गोमंतक टीव्ही खातीर आगलोच्या एकनाथ केडेकर. कलम 151(a) खाला पोटवेंचणुके गोंधळ आता सर्वोच्च न्यायालयात पावला. 1 वर्साच्या नेमाचो वेगवेगळ्या आदेशांक लागून परिस्थिती चड गुंतागुंतीची जाल्या. पळयात पुराय बातमी. कलम 151(a) खाला पोटवेंचणुकेविशीं महत्वाचो वाद चालू जाला. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाण उमेदवार वेचून आयिल्ल्याक 1 वर्सा परस चड वेळ ताचें काम सुरू उरलें जाल्यार पोटवेंचणूक करपाची गरज ना अशें गोंय खंडपीठ म्हणटा. झारखंड आर्टिकल 164(स) भारताचे संविधान हाच्या आदाराचेर 1 वर्सा परस चड वेळ ताचें काम सुरू उरलें जाल्यार पोटवेंचणूक करपाक मेळटा अशें झारखंड उच्च न्यायालय सांगता. जाल्यार पुणे मतदारसंघात चड वेळ जागो खाली दवरलो जाल्यार लोकशायेचो अपमान जाता देखून मुंबय न्यायालयान ठाम निर्णय घेतलो. मात 1 वर्साची मोजणी खंयच्यान करपाची? संबंधित मतदारसंघ खाली जाला त्या तारखे सावन वा नवो उमेदवार वेचून आयिल्लो त्या काळा सावन हाचे विशीं मतभेद जाल्यात. या संदर्भात राज्यात 3 वेगवेगळ्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान वेगवेगळे आदेश दिल्ल्यान गोंधळ बरोच वाडला. हे प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयात पावल्यात आनी हाचेर निमाणो निकाल कितें लागतलो, वर्सा खंयच्यान थारतली, मतदारसंघ खाली जाल्या त्या तारखे सावन या नवो उमेदवार वेचून आयिल्लो त्या काळा सावन. गोंय फोंड्या मतदारसंघाच्या प्रकरणात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान वेगळी नदर दवरली. ही सुवात रिती जावपाक 17 म्हयने उरले तरी वेंचणूक आयोगाची अधिसुचोवणी उसरा आयली. निकाला उपरांत नव्या आमदाराक फकत 10 म्हयने प्रत्यक्ष कामा खातीर मेळटले अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. हो वेळ 1 वर्सा परस उणो आशिल्ल्यान न्यायालयान वेंचणूक रद्द केली. पुणे लोकसभा मतदारसंघाची सुवात बरोच तेंप रिती आसली तरी वेंचणूक आयोगान वेंचणूक जावंक नाशिल्ली. त्या वेळार एका मतदारान मुंबय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वेंचणूक बेगीन जाली अशें याचिकेत स्पश्ट केलें. न्यायालयान खर भुमिका घेतली आनी चड काळ ही सुवात रिती दवरप म्हळ्यार लोकशायेचो अपमान असो निकाल दिलो. ही सुवात रिती जाली तेन्ना 1 वर्सा परस चड वेळ उरिल्लो देखून वेंचणूक आयोगान प्रशासकीय कारणांक लागून वेंचणूक टाळप चुकीचें आशिल्लें अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. झारखंड उच्च न्यायालयान विरेंद्र मंडळ प्रकरणात ह्या कायद्याक चड लवचीक रूप दिलो. कलम 151(a) मदली 1 वर्साची अट ही मार्गदर्शक तत्व आसा आनी सक्तीची न्हय अशें न्यायालयान सांगलें. जर एका राज्याचो मुख्यमंत्री वा मंत्री 6 म्हयन्या भितर वेचून येवप सक्तीचें आसत जाल्यार कलम 164(4) मागीर काळ 1 वर्सा परस उणो आसलो तरी वेंचणूक जावपाक शकता.
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साकवाळा पंचायतीच्या वेंचणुकेची तारीख थारावपाचो अधिकार पंचायत संचालकाक आसा. संचालकाक निर्णय घेवपा खातीर 60 दिसांचो वेळ आसा. कांय प्रलंबीत गजालींची तपासणी सुरू आशिल्ल्याचें मंत्री मॉविन गुदिन्होन सांगलें. कांय दीस पयलीं साकवाळा पंचायतीच्या सरपंच आनी उपसरपंचान राजिनामो दिल्लो. ताचे उपरांत आतां मेरेन ही दोनूय पदां रिती आसात. हे विशीं पत्रकारांनी मंत्री मॉविनाक विचारल्यार प्रस्नाची जाप दितना तो उलयलो. म्हाका विचारता एज इफ आय फिक्स द डेट, डायरेक्टर फिक्स द डेट अंडर द पंचायती राज एक्ट आनी पळय डायरेक्टर ऑलरेडी स्पश्ट जबाब दिला. देर आर 60 days टू डिसायड एंड मीनवायल इन दीस इंटरवेनिंग पीरियड ही हॅज सेड इवन डीम्ड केसीस वे दिवपा जाय आसले लायसन्स दिवना. So they have come to know so many things. So they said we need some time, we'll settle that and then we'll fix a date. So in any case it has to be fixed within 60 days. त्यांच्या इथून बिरांत असा की असं सेटिंगूय जावंक शकता म्हणटा ते पयलीं म्हणलं आरोप केला. In fact we have said do it as soon as possible. In fact I said do it before Monday. Okay. कोणाचेर व्हिडिओचेर आरोप नाका, डायरेक्टरचे नाका, कोणाचेर नाका. Yeah, coming Monday, but he told me it will need time. You will be surprised how many things were kept pending. I don't know the numbers, 3 big sets and which have already been given permission, तांकां लायसन्स दिना. अशें सुद्दां जाल्लें आसा. कोणे डॉक्युमेंट दिल्ले फूल पळोवपाक गेल्यार मिटिंगे पास केले दिना डीम प्रोविजन आसतना सांगप की तें डॉक्युमेंट ना म्हणून मागीर डॉक्युमेंट काडला. सो अशें खूब आसा. So let the director report to me exactly what is the problem. We have no intention of delaying. I want it done as soon as possible. पूण कळून ना तर ते तुमकां डिले नाका म्हणटा डायरेक्टराच्या हातीन सगळें आसा जाल्यार एज अ मिनिस्टर तुमचो कंट्रोल आसता. Don't forget that previously also Sankwal Panchayat has come under scrutiny of the court. If anything goes wrong, he will be held responsible more than anybody else. So he is being a little extra cautious. And should the government not support him if he is following the Panchayati Raj Act, if he is following the law, I should fully back him, no? वाळपय वाठारात मोईन शेख हांणी जीव सोंपयल्या प्रकरणात आता नवी अपडेट मुखार आयल्या. मरण आयिल्ल्या मोईन शेखाच्या फॅमिलीन वाळपय पुलीस स्टेशनात पुलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गावस हाचे आड कागाळ दाखल केले उपरांत ताचेर एक्शन घेतल्या. पुलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गावसाची वाळपय पुलीस स्टेशना वयल्यान रिझर्व लायनीत बदली केल्या अशी माहिती वाळपयच्या पुलीस निरीक्षकान दिली. पुलीस मोईन शेखाक बडयल्या उपरांत तांणी आपलो जीव सोंपयलो म्हणून ताच्या घरच्यांनी दावो करीत उपनिरीक्षका आड कागाळ दाखल केली. आणि जो टेक्निशियन आपलो CCTV तो टेक्निशियन 11 घेतलो आनी तांकां कितें आतां दाखयता कित्याक सांग हेजेर एक्सेस जो CCTV आहा पळय तो एक्सेस म्हाका ना ओपन करतना तुमकां उजवळ दाखोवपाक. ऑलरेडी हांवें लेटर केला जो टेक्निशियन आहा प्रोफेशनल एक्सपर्ट तो सगळो एक्सपर्ट येतो ना. तुम्ही सांगले की ते फोन ड्युटी काढले एक्सेस ना तशें ना प्रायवेट नको तुका जाय जाल्यार फाल्यां यो आनी तूं मागीर पळय आनी तूं जाय जाल्यार मागीर अशें समज उलयता जाल्यार हेजो एक्सेस म्हाजे कडेन ना. तुमी जाय जाल्यार कोणा कडेन खबर घेता म्हजे कडेन एक्सेस ना. स्पेशल लेटर सुद्दां आतां केलें हे जेन्ना एक्सेसाचेर उलयना म्हाका दिसता तुमचे कोण कोण आसतले भितर मोबायलाचेर उलयला जर कोण टेक्निशियन आसलो टेक्निशियन उलयला ऑलरेडी ताका एसपी आतां जे ताका इमिडिएट एक वायलन्स घातलेली इमिडिएट रिलीव करपाक एक ऑलरेडी आमी हांगच्यान आतां रिलीव आनी रिजर्व लायनींग घातला ताका. तो आतां हांगा एक ना वाडपय एल्सो तेजी ड्युटी आतां वाडपय जावपाक ना. तो रिजर्व लायनींग ऑलरेडी शेनवारा सकाळी 11:15 वरांचेर देशभरातल्या जायत्या मोबायल फोनांचेर एकाच वेळार सायरन वाजपाक लागलो. स्क्रिनीचेर हिंदी इंग्लीश भाशेत एक संदेश आशिल्लो. सायरन थांबले उपरांत मेसेज वाचून मोबायलाचेर दाखयलो. हाका लागून जायत्या जाणांक अस्वस्थताय निर्माण जाली जाल्यार जायते कडेन बोवाळ जालो. मात सरकारान भिवपाची गरज ना म्हणून सांगला. आपत्कालीन मोबायल अलर्ट चाचणेचो एक भाग म्हणून राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण वा NDMA हांणी हो संदेश धाडला. NDMAन आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांमेरेन म्हायती पावोवपा खातीर 2 मेक ह्या सेल्फ ब्रॉडकास्ट अलर्ट प्रणालीची चाचणी केली.
उद्देगीक वसणुकेत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन पडून आशिल्ल्या घातक कोयराचो प्रस्न निमणे सुटपाच्या मार्गार आसा. थळाव्यांनी केल्ल्या लढ्या उपरांत सरकारान 35,000 मेट्रीक टन धोक्याचो कोयर शास्त्रोक्त पद्दतीन काडपाच्या कामाक सुरवात केली. आमदार युरी आलेमांव, थळावो नगरसेवक आनी आंदोलकांच्या हजेरेंत ह्या मोहिमेचो शुभारंभ जालो. उद्देगीक वसणुकेत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन पडून आशिल्ल्या धोक्याच्या कोयराचो प्रश्न निमणे सुटपाच्या मार्गार आसा. हो कोयर शास्त्रोक्त पद्दतीन काडटले. वाठारांत वाडपी प्रदूषण आडोवपा खातीर हे एक म्हत्वाचे पावल मानतात. पावसाळो लागीं पाविल्ल्यान प्रशासनान हे काम 2 टप्प्यांत करपाचें थारायलां. पहिल्या टप्प्यात पावस सुरू जाय मेरेन चडांत चड कोयर काडटले. पावसांत सुरक्षेच्या कारणान काम थांबयतले. पावस सोंपले उपरांत दुसऱ्या टप्प्यांतले उरिल्ले कोयराचो विलो लायतले. कुंकळे लोकांच्या भलायके वांगडा खेळपी ह्या धोक्याच्या कोयरा आड थळाव्यांनी जायती आंदोलनां केल्ली. ह्या कामाच्या सुरवाती खातीर आंदोलकांनी आता समाधान उक्तायला. हे जैत फकत आमचे नासून पुराय कुंकळकारांच्या एकवटीचे आसा. लोकांची भलायकी आनी जीव वाचोवप हेच आमचे मुखेल ध्येय अश्यो भावना आंदोलकांनी उक्तायल्यो. 35,000 टन धोक्याचो कोयर काडपाक सुरवात जाल्या तरी लेगीत कुंकळे प्रदूषणाचो प्रश्न पुरायपणान सोंपूंक ना अशें थळाव्यांचे म्हणणे. कोयर काडपाचें काम फकत सुरवात जाल्या. वाठारांत दुर्गंधी पातळपी फिश मिल प्रकल्प आनी हेर प्रदूषणकारी कारखाने आड आवाज उठयतले असो इशारो थळाव्यांनी दिला. Because people have lost their lives for so many years. कोणानूच हेजी जबाबदारी घेवंक ना. This is not the waste that I created or hazardous waste that the people here have collected or have created. This was a black spot. This was every year हेजेर खूब राजकारण जालें आनी आमचे जायते भाव जे हिंगा प्रेझेंट आहा, सगळी नांव घेना, बाबवी जावं दुसरे सगळे हिंगाचे गांवचे सगळे जे पळय हाय अंकूश सगळ्यांनी आनी सगळ्यांक दिसतालें की हे हायलायट करपाक आनी हांव पत्रकार भावाकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी हे हायलायट केलें. आज सरकार जोड जोड 15 कोटी रुपया मोडून हे आमी फोर्स केले टू मेक शुअर दॅट दिस डंप इज शिफ्टेड. दिस डंप विल बी शिफ्टेड टू द पिसोर्ले साइट. There will be at the start 15, 20, 30 trucks mobilized before the monsoon. आमी 24/7 म्हणजे रातचे हिंगा काम चलतलें. जाता ते भाशेन म्हाका दिसता एक एस्टिमेट केलो आहा की हिंगा 50,000 टन 50,000 टन मेट्रीक टन हिंगा हे हेझर्डस वेस्ट आसा आनी हे शिफ्ट जोरी तर आमी करपाक थोडोसो टायम लागतलो. हो टोटल शेअर जो आसा जो लोकांगे हार्ड वर्क आनी हे एक एक्झाम्पल कुंकळकारान सेट केला की गोंयांत खंय तरी असो एनवायरमेंट डिजास्टर जावचो न्हू हेजे मुखार. आनी एकू मागता की जे न्यू फ्युचर जनरेशन जे आसा तेमी एक आपल्या एनवायरमेंटाचेर, कित्याक एनवायरमेंट आसल्यार सगळें आसा, हेचेर केअर दवरचें. आनी जे प्रश्न जे आमचे MLA युरी आलेमांवान जे प्रश्न विधानसभेत मांडले आनी गाजयली विधानसभा एक गाजयल्ल्या भशेन आत्यानी म्हणल्या भशेन थोड्यो वस्तू गव्हर्मेंट घेयना मनार, पूण ह्यो वस्तू गव्हर्मेंटा मनार घेवची पडल्यो. कित्याक प्रेसूय भावांनी ह्यो इतले हायलायट केल्यो. टॉक्सीक लेगसी म्हूण आमगेलो जावं द गोवन, हेरल्ड, गोमंतक सगळ्या 365 सगळी जे पत्रकार भाव आसा हांव तांकां देव बरें करता कुंकळकारां वतीन. आनी इतलेंय अशें दवरता की हो डंप जो आसा तो बाय नोव्हेंबर डिसेंबर म्हळ्यार क्लियर जावन कुंकळी हो आमचो गांव आसतो एक पयलीं भशेन एनवायरमेंट डिजास्टर सगळी काबार जावची. गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. कुचेली खडपावाड्या वयल्या सुभाष राम नायकाच्या मरण प्रकरणात आता धक्को दिवपी वळण आयला. पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांत म्हापशा पुलिसांनी या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव नोंद केला. पळयात पुराय बातमी. कुचेली खडपावाडो वाठारांतल्या 61 वर्सां पिरायेच्या सुभाष रामा नायकाच्या मरण प्रकरणात एक महत्वाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. कुटुंबान उक्तायिल्ल्या दुबावा उपरांत पुलिसांनी रोखडोच हस्तक्षेप करून कूड ताब्यात घेतली. पोस्टमॉर्टम अहवालात दुबावीत परिस्थिती उक्ती जाली उपरांत म्हापसा पुलिसांनी या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव नोंद करपाचो निर्णय घेतलो. सध्या या प्रकरणाची पुराय चौकशी सुरू आसा. या प्रकरणात फुडलो तपास म्हापशे पुलीस करतात. या मरणा फाटल्यान नेमके कारण कितें आनी आरोपीचो सोद घेवपा खातीर पुलिसांचो पंगड कार्यरत जाल्या. बॉडी आमी पोस्टमॉर्टमाक गेली पळय तेन्ना काल आमी तेजे हरशी फिनरल करपाक हाडले
मागीर कळ्ळें कितें तांकां सपोर्टूय नासलो. तांकां सांगलेलें हांवें कितें कंप्लेंट करा म्हटल्यार ती म्हणाले नाका आसूं कितें कंप्लेंट, आमच्या फाटल्यान कोण ना बॅक मारूंक शकता कोणूय. तरी आसतना हांवें सांगलें ना. मागीर तांकां कळ्ळें कितें इतलो लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळो, कितें येयले ते लोक खूब हांगासर जमा जाले. तुमी करा कंप्लेंट करा. आनी आमकांय डावट आसलो ताका मारलात म्हणून. मारला म्हणजे कितें ताका फ्रॅक्चर बी नाकांतसून रगत येतालें, हितून कानांतसून येतालें. तरी आसतना ती करूंक सोदता म्हळ्यार आमी सांगलें करा म्हळ्यार लोक पळय आमकां सपोर्ट केलो हेचेर आमकां कोणे तरी पुलिसाक कंप्लेंट केलें. आमचो तो गौतम एडवोकेट बी येयलो आनी कोण येयले सपोर्ट केलो आनी कंप्लेंट करून मागीर पुलीस येयले आनी तेची बॉडी व्हेली पोस्टमॉर्टमाक व्हरोन आयज पळय आमी सकाळीं पोस्टमॉर्टम करपाक बॉडी येयली तेची. आनी तेन्ना कळ्ळें कितें आमकां डॉक्टरान सांगलें. आमी आयकून तेचो रिपोर्ट सारके सरप्रायज. तेच्या कानान एके सायडीनसून सारके डॅमेज सारके मोडलेलें भितरल्यान. तेच्या नाकाक फ्रॅक्चर आसलो, मल्टिपल फ्रॅक्चर तेच्या नाकाक आहा, चस्टाक फ्रॅक्चर आहा, तेच्या फाटल्यान बॅकबोन मोडलेलो आहा. बॅकबोन सारको म्हणजे असो मोडला कितें कसो मारला तो एक तर पांयान मारून प्रेस केल्लो आसतलो तेका, नाल्यार कित्याक तरी आपडला. मागीर तेचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आहा. म्हाका असलो आनी त्या मनशाक जर मारप हो कोण तो सारको मूर्ख आसतलो आनी तांकां अशें शासन जावंक जाय की तांकां भितर उडोवन तांकां सारके लायफ टायम हें दिवंक जाय तांकां. फूल मर्डर आनी हितून कांयच ना. रिवेंज कोण रिवेंज घेता आनी हें करता तो हो जालो मर्डर. म्हणजे मनीस वाचता कित्याक हें ना तें फूल मर्डर. आनी हेचे वरसून आमकां जाय कितें काल आमी कितें कंप्लेंट केल्ली डावट आहा. आतां आमी 100% म्हणटा ते शुअर हो मर्डर आनी आमकां हे केसीचेर फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन जाय. आनी हांव मागता कितें पुलिसांची तेंच्यांनी हेचेर सारके हे करपाचें इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें. तेंच्यांनी वेस्टीड ही केस ही करपाची न्हू. कित्याक फुडें आतां हें जालें ना जाल्यार फुडें तो हेंच जातलें. तो आनीक फुडें कोणाक मारतलो. आमकां आमच्या फॅमिलीच्या मेंबराक आमकां हें जाय, जस्टीस जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर. पत्रादेवी चेक पोस्टाचेर आयटी विभागाच्या तपासणे वेळार वाहन चालकांक चुकीच्या पद्दतीन दंड दिता अशी धक्कादायक घडणूक उजवाडाक आयल्या. पोल्युशन परवानो आसून लेगीत एका पर्यटकाक 10,000चो दंड भरचो पडलो. असोच बेकायदेशीर प्रकार चालूच उरलो जाल्यार गोंयांत पर्यटक कित्याक येतले असो प्रस्न सध्या उपरासपाक लागला. देखून हो चेक पोस्ट बंद करचो नाजाल्यार योग्य म्हायती दिवपी कार्यालय सुरू करचें अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. हे जाताना 10,000 येताना 10,000 20,000 फाईन लागला मला. आणि ते काय एग्रीमेंटची गरज परत बसायचं. पूर्ण ट्रिपची खर्च पण 20,000 आला नसेल. हे बोला असं जर चाललं तर मग गोव्याला येणार कोण? आता किती आला फाईन एकूण सगळा? 20,000. 20,000. पीयूसी नाही, पीयूसी आहे तुमच्याकडे? 12/5/2026 पर्यंत आहे हा पीयूसी. आणि गाडी नंबर MH51A0216. आणि तुम्हाला आम्ही व्हिडिओ पण दाखवू. ह्याच नंबरनी आम्हाला फाईन पडलेला आहे मगाशी, म्हणजे 2 दिवस पूर्वी. आणि आता पण नॉट अप्रूव्ड म्हणून आलेला आहे पीयूसी एक्सपायर्ड म्हणून. तर सामान्य एक्सपायर्ड म्हणून आलं म्हणजे अजून ते सामान्य लोकांनी कसं करावं मग यांनी असं केलं? 20,000 फाईन बसलं गोव्याला कोणी यायचं पडतं. तुमची मागणी काय आहे? जोपर्यंत सारखं होत नाही तोपर्यंत काढून टाकावं ना, बंद करून टाकायचं. पुढे कोणतं ठेवा नाही रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो लगेच तुम्हाला हे करून देईल की बाबा व्हॅलिड नाही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.